बस बस. भारत माता की जय, भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. एक दो भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. बोलो भारत माता की जय. चाय गरम वडा गरम, बीजेपी सरकार बेशरम. 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 एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. हम कसाय केजरीवाल, हम कसाय केजरीवाल, हम कसाय केजरीवाल, हम कसाय. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है. गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है. गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है. एक दो बीजेपी को फेंक दो. हम कसाय बीजेपी को फेंक दो. एक दो 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 बीजेपी को फेंक दो. प्रमोद सावंत माफी मांग. प्रमोद सावंत माफी मांग. प्रमोद सावंत माफी मांग. चाय गरम वडा गरम, बीजेपी बेशरम. 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 एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है. गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है. गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है. एक दो बीजेपी को फेंक दो. गोळ्यात भ्रष्टाचाराचे नाव ज्वलन. प्रमोद सावंत, गोळ्यात भ्रष्टाचाराचे नाव ज्वलन. प्रमोद सावंत, गोळ्यात भ्रष्टाचाराचे नाव ज्वलन. प्रमोद सावंत, गोळ्यात भ्ष्टाचाराचे नाव ज्वलन. प्रमोद सावंत, हम कसाय केजरीवाल, हम कसाय केजरीवाल, हम कसाय केजरीवाल. आम आदमी पार्टीचा आम आदमी पार्टीचा गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है. गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है. गली गली में चोर है, मोदी सरकार चोर है. माफी मांगो प्रमोद सावंत, माफी मांगो प्रमोद सावंत, माफी मांगो. एक दो मोदी शाह माफी मांगो मोदी शाह माफी मांगो. प्रमोद दामू माफी मांग. प्रमोद दामू माफी मांग. चाय गरम वडा गरम, बीजेपी बेशरम. तुम्ही सगळे जाणा की आम आदमी पक्ष जो आसा तो एक वेगळे राजकारण करपाक अस्तित्वान आयला. आम्ही सदांच जेन्ना मत मागता तेन्ना कामाच्या आधाराचेर मत मागता. आम्ही दुसऱ्या कसल्याच आधाराचेर पैशाच्या, धर्माच्या, जातीच्या आधाराचेर मतां मागना. आम्ही सदांच कामाच्या आधाराचेर मत मागता. आणि 2015 आणि 2020 जेन्ना दिल्लीक तुम्ही पळयलें आम्ही कामाच्या आधाराचेर मत मागले, प्रचंड बहुमतान आम आदमी पार्टीचो सरकार घडलो. ताच्या नंतर 2022 पंजाबाक
परत प्रचंड बहुमतान आम आदमी पार्टीचं सरकार घडलो. तसेच गोंयान, गुजरातान आणि इवन काश्मीरान आम आदमी पक्षाचे आमदार निवडून आयले. 2022 भारतीय जनता पार्टी खूप भियेली. नरेंद्र मोदी भियेलो. तांकां कशे तरी भशेन अरविंद केजरीवालाक आणि आम आदमी पार्टीक काबार करपाचो कशे तरी तांकां प्रयत्न करपाचो आशिल्लो. तांकां आमच्या बऱ्यापेक्षा काम बरें करपाक येनाशिल्लें. सो त्या खातीर तांणी एक षडयंत्र केलें. एक दिल्ली लिकर स्कॅम ह्या नावाचें एक षडयंत्र तांणी एक हे केलें, फॅब्रिकेट केलें. एक फेक केस चालू केली. आणि तुम्ही जाणा की हे दिल्ली लिकर स्कॅमाच्या नांवान आमच्या पार्टेक आणि आमच्या पार्टीच्या लिडरांक तांणी कितलो त्रास केलो. सीबीआयची आणि ईडीची केसी घाली. कितलेशेच शंभरांनी रेड्स जाले आणि त्या रेडींनी ₹1 सुद्धा मेळूंक ना. तरी पण आमच्या सगळ्या लिडरांक, सत्येंद्र जैन जावं, मनीष सिसोदिया जावं, संजय सिंग जावं आणि अरविंद केजरीवालजी स्वता जावं, तांकां सगळ्यांक जेलीन घाले. इतिहासान पयलेंदा अशें जालें की खंय तरी एका सिटींग चीफ मिनिस्टराक घरांच्यान उखलून जेलीन घालो. आणि ह्या स्कॅमाचो जो फेक स्कॅम आसा ताजो प्रचार 2 वर्सां 24 तास मिडियान चालू केलो. आणि हे सगळें दिल्लीत जावना. तुम्ही जाणा की ह्या केसीचे कनेक्शन गोंया बरोबर सुद्धा करपाचो तांणी प्रयत्न केलो. अशें म्हळें की हो जो 100 कोटीचो स्कॅम दिल्लीक जालो तातूंचे 45 कोटी खंय 2022 गोंयच्या इलेक्शनान वापरले गेले. आणि हांगा सुद्धा आमच्या लिडरांक खूप त्रास केले. तुम्ही जाणा की ईडीन आमच्या थोड्या लिडरांक क्वेश्चनिंगाक आपयले. तशेंच आमच्या 2 आमदारांक सुद्धा धमकी दिली गेली की तुम्ही जर बीजेपी जॉईन जायना तुमकांय आमी भितर घालतले. तांकां सांगले की पळय तुमचे सगळे लिडर जेलीन आसा, तुमची पार्टी काबार जाता, तुम्ही जॉईन जायात तुमकां मंत्रीपद दिता. आमचे दोनूय आमदार ठामपणे पार्टी बरोबर रावले. आणि तेच न्ही, आमचेर कसले कसले खोटे आरोप आणि टोमणे मारपाचो खूप प्रयत्न जालो. डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वतः मुखेलमंत्री असून कसले कसले बुरशे स्टेटमेंट्स केले. एकदा तांणी स्टेटमेंट कितें केलो की आम आदमी पार्टीन खंय सोऱ्याचो घोटाळो दिल्लीक करून गोंयान आयलो आणि ते पयशे हांगा मोडले म्हणून तांकां 2 आमदाराचो मटको लागलो अशें म्हणूंक लागलो. ही मुखेलमंत्र्याची भाशा, मटको लागलो म्हणूंक लागलो. मागीर तितलेच न्ही, दिल्ली इलेक्शनाच्या पयलीं डॉक्टर प्रमोद सावंत दिल्लीक गेलो आणि थंय एक प्रेस कॉन्फरन्स केली. तांचो जो स्पोक्सपर्सन आसा सुधांशू त्रिवेदी म्हणून, दिल्लीक वचून गोंयच्या मुखेलमंत्रीन प्रेस कॉन्फरन्स केली की दिल्लीचे शराब घोटाळ्याचे पयशे गोंयान मोडिल्ले गेले म्हणून. त्या भायर दामू नायक जे आसा प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे, ते सुद्धा एक सुद्धा चान्स सोडिना. हालीं जेन्ना सुद्धा आमचे अरविंद केजरीवालजी गोंयान आयिल्ले तेन्ना सुद्धा तांणी टोमणे मारपाचे प्रयत्न केले. तांणी म्हळें केजरीवाल गोंयान कित्याक आयला, हांगा बी लिकर स्कॅम करपाचो ताजो प्लॅन आसा काय म्हणून असले टोमणे मारले. सो तुम्ही पळयलें की कशें गोंयान सुद्धा हे खूब प्रचार करपाचो प्रयत्न जालो. पूण फाटल्या शुक्रारा सत्य भायर सरलें. सत्यमेव जयते. तुम्ही पळयलें की ज्या कोर्टान ही केस चालू आशिल्ली, म्हणजे केस चालू नाशिल्ली, सीबीआयन फक्त एक चार्जशीट धाडिल्ली त्या कोर्टान की हे आमचे कडेन पुरावे आसा, हे आमचे कडेन विटनेस आसा. हे सगळे पुरावे आनी विटनेस पळोवन ह्या कोर्टान निर्णय घेतलो की ही जी केस आसा इट इज नॉट वर्थ ऑफ इवन अ ट्रायल इन द कोर्ट. केस सुरू सुद्धा करपाची लायकीची ही केस ना आणि केस तांणी भायर मारली. आणि सगळे जे तातूंत एक्यूज आशिल्ले, इन्क्लुडींग आमचे जे 4 लिडर तुमकां सांगले, दे वर ऑल डिस्चार्ज फ्रॉम दिस केस. आणि इतलेच न्ही, ह्या कोर्टान सांगले की ही केस इतली फालतू आसा, हातूंत इतले तुमी एक काणयो बरयल्ल्यो आसा. दे ऑर्डर्ड इन्क्वायरी अगेन्स्ट द सीबीआय ऑफिशियल्स हू क्रिएटेड दी चार्जशीट. तुम्ही अशी चार्जशीट कशे तयार करूंक शकता. सो ह्या लेवलाचेर ही केस भायर मारिल्ली गेली लास्ट फ्रायडे. ही आता लास्ट फ्रायडेची गजाल. आम्ही रावले मुद्दाम 2 दीस रावले, 4 दीस रावले, आज 6 दीस आम्ही राविल्ले की डॉक्टर प्रमोद सावंत कितें म्हणटलो ह्या केसीच्या बद्दल, बाब दामू नायक कितें म्हणटलो. तुम्ही जे मटको म्हणिल्ले कोर्टान तुमच्या तोंडार फटको मारलो, तुमच्या तोंडार फटको बसलो. तुम्ही 6 दीस जाले तुमच्या तोंडांच्यान शब्द भायर येना.
सो आम्ही हो आज मोर्चा हाडला डिमांड करपाक की जे जे अपशब्द आणि अपप्रचार स्वतः गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्ले आम आदमी पार्टी बद्दल आणि आमचे लीडर अरविंद केजरीवालजी बद्दल ते तांणी फाटी घेवचे. वी डिमांड दॅट डॉक्टर प्रमोद सावंत अँड बीजेपी प्रेसिडेंट दामो नाईक apologize to Arvind Kejriwal and they have to admit की ताणे जे सांगिल्लें ती सगळी फट आशिल्ली म्हणून गोंयकारांक तांणी फट मारली म्हणून आनी दे हॅव टू एडमिट की ते आनी तांचो लिडर नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टीक आनी अरविंद केजरीवालाक भियेले म्हणून ही फेक केस तांणी तयार केली आनी आमकां काबार करपाचो प्रयत्न केलो. जो निवाडो दिला तो निवाडो दिलो तो पळयल्यार केंद्र सरकाराचेर आनी राज्य सरकाराचेर एक थापट पडले आसा. जेन्ना आम आदमी पार्टी वयर सरताली तेन्ना सगळ्या गोवा पंजाब दिल्ली साकून स्टार्ट केली देशभराक तेन्ना नरेंद्र मोदी अमित शाह हे अक्षराक्षी भिल्ले ही आम आदमी पार्टी आमकां खरे शत्रुत्व तयार करता आमच्या विरोधीक हो पक्ष मुखार येतलो म्हणून. आनी हे षडयंत्र करपाचें कारण मोदी आनी अमित शाह हे करून आमच्या मेन लिडराक भितर उडयले. गोवा असेंब्ली सुद्धा हो क्वेश्चन काढलो आणि आमच्या आमदाराचेर टिका केली. हेतूक सीएम आणि बाकीचे बीजेपीचे आमदार असले आज तेंचेर हे अक्षरात थापट पडलेले आसा. हेचो आमी तीव्र निषेध करतात आणि ह्या सीएमान लोकांक गोंयच्या लोकांक सांगचें हे एक षडयंत्र केल्लें आम आदमी पक्षा विरुद्ध दिल्ली आणि राज्य सरकारा भितर हे षडयंत्र केल्लें आणि आम आदमी पक्षाचें नाम पिड्यार केल्लें हे गोंयच्या जनतेक सांगपाचें अशें आमी तेंचे कडेन मागणी करतात. हो एक निषेध असो कित्याक एक अशें देशभराक अशें जावप आनी बरे पक्षाच्या लिडराक अशें एक फॅब्रिकेट करून भितर ओडप आनी एक पक्ष काबार करपाचें अशें षडयंत्र बीजेपीन ह्या डबल इंजिन सरकारान केल्लें आसा. अशें केंद्राकय सुरू आहा आनी गोंयाकय सुरू आहा. हेचो आमी निषेध करतात. सेंटरान जावं गोंयांत जितले ओपोजिशन आसा जे लोक तांच्या अगेन्स्ट उलयता त्या लोकांचेर नाना तरेचे बिनबुडाचे आरोप घालप आनी त्या लोकांक सतोवपाचें काम तांच्यांनी देशभर चलयल्लें आसा. हाजे सफरर फक्त आमी एक ओपोजिशन पार्टी न्ही बाकीच्या सगळ्या ओपोजिशन पार्टींकूय तांच्यांनी त्रास केला. पण जितलो त्रास आम आदमी पार्टीक केला आणि आम आदमी पार्टीच्या टॉप लिडरांक केला तितलो त्रास खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक तांच्यांनी आज मेळत केलो ना. हे करता आसतना जितले तरेच्यो इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीज तांच्या हातीन आसा त्या प्रत्येक एजन्सीचो दुरुपयोग गैरवापर तांच्यांनी केलो आणि नाका ते क्रिएट करपाचो प्रयत्न ताणें केलो. हे जे स्कॅम आशिल्ले लिकर स्कॅम हो ताजोच एक भाग. ज्या लिकर स्कॅमान ते म्हणटाले की आम आदमी पार्टीन घोटाळो केलो ताजे अप्रुवल खरें तर एलजीन दिल्ले. एलजी वॉज द पर्सन हू अप्रूव्ड आणि एलजी वॉज अपॉइंटेड बाय बीजेपी. तरी आसतना नाना तरेचे बिनबुडाचे आरोप करून आमच्या लिडरांक जो त्रास तांच्यांनी केलो. आज जेन्ना राऊज एव्हेन्यू कोर्टाचो हो निर्णय आयला आणि निर्णय कितें खुबशे निर्णय येता खुबशे एक्यूज सुद्धा सुटतात पण तेन्नाच कोर्टान आर्ग्युमेंट जावच्या पयलीं चार्ज फ्रेम करच्या पयलीं खंयच्योच केसी सुटनात खंयचीच केस जुईत भायर उलयना. ही केस आर्ग्युमेंट फॉर चार्ज जावन चार्ज फ्रेम करच्या पयलीं केस जुईजान भायर मारली. जितली पानांची तांच्यांनी फायल केल्ले ते एंटायर केस हिस्ट्री वाचून सगळे जे विटनेसीस आसा तांचे स्टेटमेंट वाचून जुईजाक अशें दिसलें की ही केस मुखार जेन्ना ट्रायल चलतली तेन्ना एकूय मिनीट कोर्टान चलपाक शकना म्हणूनच तांच्यांनी ही चार्ज फ्रेम जावच्या पयलीं केस भायर मारली आनी सगळ्या लिडरांक निर्दोश म्हणून घोशीत केलें. हें जेन्ना जालें तेन्ना कितें जालें हांकां दिसलें फक्त ते निर्दोश सुटला आता आमी परत कितें करतले आनी तांकां परत भितर घालतले हो तांचो कदाचित विचार आसत. पूण लक्षांत दवरात हांव आज ह्या हांगच्यान मोदी जे आसात आमच्या देशाचे पंतप्रधान मोदी आनी आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां सांगता तशेंच आमच्या गोंयच्या पप्पू चीफ मिनिस्टराक सांगता
आज जो निर्णय कोर्टाचो आयला तातूंतल्यान प्रत्येक सामान्य मनशाचो विश्वास त्या पॉलिटिक्साचेर आनी स्ट्रॉंग जाला आणि प्रत्येक सामान्य मनीस जो आसा तो तुमच्या ह्या राज्याच्या अगेन्स्ट हेज्या मुखार समर्थपणे उबो रावतलो आणि तुमचे जे राज्य चल्ला, जे भ्रष्टाचार तुमच्यांनी मांडला, जो अत्याचार तुम्ही लोकांचेर मांडला, तो सगळो अत्याचार हो सामान्य मनीस तुमकां धुवन काडटलो आणि तुमकां ह्या सत्तेंतल्यान भायर उडयतलो. तो दीस खूब बेगीन येतलो आणि ताजें जर तुमकां कळना, ताजी अक्कल जर तुमकां ना, ताजी जर तुमकां समज जर येना जाल्यार डेफिनेटली तुमचो अंत खूब लागीं आसा. जो आमचो लिडर अरविंद केजरीवाल हो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री म्हणटा ताका की एक सिटींग सीएम ताका तेणी जेलींत उडयलो. ताका तेणी जेलींत फक्त एकाच कारणाक लागून उडयलो की जे काम अरविंद केजरीवाल जे दिल्लीन कोत्तालो ते कामांक हांच्यान ताचो हात धरूंक जायना जालो. कारण अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी जी आसा ही फक्त आपल्या कामाचेर वोट मागता. नोय बीजेपी सारखे हिंदू मुस्लिम आणि पाकिस्तान करून हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान आणि मंगलसूत्राचेर हेचेर हांकां वोट मेळपाचो ना. आमच्या भारतांत आमी पळयला आतां तर कोणे तर सांगले की बीजेपीचो या आमच्या पंतप्रधान आमच्या भारताचो, पूण हो पंतप्रधान पळय हा तो आमच्या भारताचो दिसना. हो अदानी आणि अंबानीचो दिसता. कित्याक जी कामां तो कोत्ता आमचे भारतांत जी कामां तो कोत्ता ही लोकांसाठी तेणे कामां केल्ली दिसना. ही कामां फकत तेणे बिझनेसमॅना खातीर ही केल्ली दिसती पडटा. आणि हे जो आमचो सरकार जो दिल्लीन चलता, जो हेल्थ आणि एड्युकेशन फुडें दवरून ह्या हेचेर तो काम कोत्ता, हे हांच्यान पळोवंक जायना जावन तेणी आमच्या लिडराक अरविंद केजरीवालाक तांणी भितर उडयलो. जरी तर बीजेपी इतली कापोस्ताद आसा की कामाचेर आपले वोट घेवपाक, जाल्यार तेणी आपले काम फुडें दवरून वोट घेवचो. नो हिंदू मुस्लिम आणि मंगलसूत्र करून. एक दिल्लीचो चड, एक गोंयचो चड.